Lipun raudolya deva Undia soria rupa Rupa liplolya Tuka punipa Kurtam Bukti pora Tuka unditam Mochehin holke Karis Sarke kalte sata Tuj mukar Tuje nodorus Kahum Sohlos virun Veta cilmoso Hanga susudip Tuka Puyun saspun Sakun samrodai Tuje upkarmat Aiku Kalsar moso Bawati zata Tuen dewacha Buddha Sogleti trekat Sotmanta Sutu sodatsu Utor Hache udi Kite kuchena Vipun laulolya Dewa Undia soria Rupan liplolya Duka punipan Kurta Bukti pora Duka undita लिपून रावलेल्या देवा भोव पवित्र संस्कारान आसलेले जेसू तुका आमी पोरनिपाट नमस्कार करूंक ह्या वेळार हांगा एकजी जाल्या उंड्याच्या रुपान ह्या पवित्र संस्कारान तूं आमचे मुखार आसाय एक बरो गवडी कसो आमच्या हुस्क्यान आमच्या मोगान आमकां राखूंक आमचो परामोस करूंक ह्या वेळार तूं आयलाय सोम्या ओदीक तुका सगळ्या आमच्या काळजान सोम्या ह्या वेळार पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय देखून काळजांतान आमी आमचे खोलायेन तुका सोम्या ह्या पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेसू आमचो सांगात दिवंक आमी आयल्या तुका महिमा तुका वाखाणणी तुका वंदन कित्याक तूं जावन आसाय आमचो बरो गवडी तुका सायबा आमचो परामोस करताय देखून तूं आमकां राखताय देखून तूं आमकां तुजे वेंगेन दवरताय देखून विनम्र काळजान सोम्या आमची तकली बागोवन ह्या वेळार आमी तुका पोरनिपाट आनी नमस्कार करता हांव सोम्या Namaskar tuka kurta Mogamso tuka tita Namaskar tuka kurta
ta gogamso tuka dita. जेसू बरो गोडी आमची मुखार तूं आसाय सुबेर. फाल्यांच्या दिसाक बागेवन जुआव मारी वियानी ह्या बऱ्या गोवड्याचो उगडास आमी करता. तुजी कृपा घेवन, तुजी सगली देख घेवन आपल्या जिवितान तुका ताणें नमुणो केलो आनी बोवी सोबेन आमकां सगल्या गोवड्यांक हो एक नमुणो कसो दिलो. ताच्या जिविता खातीर, ताणें केल्ल्या सगल्या कर्तुत्वा खातीर, ताणें केल्ल्या बऱ्या बऱ्या आपल्या जिविताच्या त्यागा खातीर दुनिया तुवें ताका मोहिमेवत केलो. कित्याक तूंच जावन आसलोय बरो गोवडी. तुजे उद्देशी तूं आपल्या शेडयांक राखताय. एक बरो गोवडी कसो तूं आपल्या शेडयांची काळजी घेताय. एक बरो गोवडी कसो आपल्या शेडयाचो सोम्या तूं हुस्को धरताय. आनी हेच तूं आमकां दोर एकल्याक करूंक आपयताय. क्रिस्तांवां कशीं आमी, क्रिस्ती भावा भयणां कशीं एकामेकाच्या मोगान, हुस्क्यान, एकामेकाची दास्ती घेवन, एकामेका सोबें बरेपण दाखोवन बऱ्या गोवड्या सारकी जिवंक आमकां तूं उलो मारताय. आनी हाका लागून तूं आमकां हो नमुणो दिताय. जेसू, तुका दिनवास आमचे. कित्याक तुवें आमकां म्हज्या पेल्याचो हुस्को धरूंक, म्हज्या पेल्याची काळजी घेवंक, म्हज्या पेल्याची सेवा करूंक शिकयली. वाखाणी तुका जेसू, कित्याक म्हज्या देवाचो, म्हज्या सुरवंडाराचो आनी म्हज्या जीवदाताराचो उदीक मोग करूंक तुवें म्हाका शिकयलें. म्हजो सोमी तूंच सायबा. तूं सोमी जावन तुवें स्वर्गार आसत्या ह्या देवाचो आमचो बाप कसो तुवें आमकां उलो मारूंक शिकयलें. ह्या वेळा खातीर तुका आर्गां. आमचे मुखार तूं येताय. तुजो हुस्को तूं आमकां दाखयताय. दर दिसाक सायबा आमच्या जिवितान आमी किरीत तुका ओळखूंक तूं आमकां शिकयताय. तुज्या अवतारपणान आमकां बोर. तूं सोम्या, तुजो आदार आमकां. तूं सोम्या आमकां पाव. तूं सोम्या आमकां शिकोय. तूं सोम्या आमकां वाट दाखय. एक बरो गोवडी कसो तूं आमकां
हो मारूक दाखयसूं, कित्याक तुज्या विणे कांयच आमकां उणें. भाग्यून सुवाव मारी वियानीन आपल्या जिवितान हेच अणभवलें. अस्कोत तो आसलो, हुशार न्हय आसलो गुरे. ताच्या मनान तितलें शिकप लातीन भाशेन जायनासलें. आपले भाशेन तो बरो आसलो, पूण गुडेक लातीन भाशेन शिकूंक तितलो हुशार न्हय. तुज्या गवड्या सारको तो जावंक सोदतालोय, ताका लागून खालतो जालोय. दर एक आपल्याक दिल्ली जुट्टी देवाची आपोणे म्हूण ताणें समजून आपलो वावर आपले पोरचेक सगळें बरेपणान केलो. सोम्या म्हज्या गवड्या, तुजोच आधार ह्या वेळार आमकां दी. एक गवडी आपल्या शेडयाचो जरी हुस्को घेता जाल्यार शेडयांनी आपल्या गवड्याचो ताडो आयकूंक गरज. शेडी जायते फावटी जोडी मोडी शिपडून वेता. शेडी आपणाक जाय थंय चोरवाक वेता. शेडी सगल्या उचांबोडायेन जियेता. शेडयो आसात त्यो शेडे मोडायन आसतात.
शेडयो सगल्यो न्हिदलेल्यो आसतात, जागृत आसून. एक बरो गवडी आपल्या शेडयांक जागयता, उठयता आनी चोरवाक तांकां व्हरता. सोमी आपल्या शेडयांक दिसभोटी आपल्या उतरांतल्यान जागयता. दर एका साक्रामेंता वरवीं तांकां उखंड करता. दर एका आपल्या मुणयाऱ्या वरवीं शेडयांचें मार्गदर्शन करता. सोम्या, बऱ्यो शेडयो जावंक तुजो हुस्को. दुसऱ्याच्या हुस्क्यान भरलेले वावराडी आमी जावंक तूं आमकां पाठयताय. दुसऱ्यांची सेवा करूंक, दुसऱ्यांक मजत करूंक, आमी दुसऱ्यांक उजवाडाचो दिवो जावंक तूं आमकां पाठयताय. सोम्या, तुज्या हातान बुट्टी, तुज्या हातान कांयच एक घेना काय अशें आज्ञा दिवन तूं पाठयताय. जंय तुका स्विकारीत थंय वच, तुका कितें खावंक पिवंक दीत तें खा पिये आनी देवाचें राज पुरगूट. अवघड मिसाव जायना सोम्या आमच्या. एक एकदां बेसारमा येता, एक एकदां उपगोण येता, एक एकदां सोम्या आमीच आमचें चिंताव. कित्याक मनशाक आपल्या स्वभावा प्रमाणे ताका चड आनी चड विश्राम आपल्या जिवितांत जावं. ताचें जिवीत जायते फावटी आडसायेन भरता. मनशाक आपल्या जिवितांत अदीक आनी अदीक दास्ती, वस्तूंची दास्ती, आपल्या लागीं आसलेले धन दौलतीची दास्ती, हुस्को. मनशाक आपल्या जिवितांत नोसाय, जेलसी, दुसरो बरें करता जाल्यार हांव रोखडोच रागान भरता. दुसरो वयर सरता जाल्यार ताका खाला उडोवंक हांव उपाय घेता. बरो गवंडी पिडेंत आसलेल्या आपल्या शेडयांचो काळजी घेवन हुस्को दाखयता. आनी हेच तूं आमकां पाठयताय. सोम्या, वचात, म्हशी बरी खबर सगळ्या संवसाराक पुरगूट करात. पांगड्यांक, बेऱ्यांक, मोन्यांक, पिडेवंतांक तुमी बरें करात. म्हज्या नांवान देंवचार करात. बरो गवडी हुस्क्यान भरून ह्या पिडेवंतांक इलाज दिवंक जायना खरें, पूण तुका दिवंक तो वावुरता. तांची भेट करून तांकां तांचो विचार, दुसऱ्या सोबे तांची खबर घेवन जेन्ना तीं हॉस्पिटलान आसात तेन्ना तांचे खातीर मागूंक. जी कोण आपल्या खातीर माग म्हणटात, पिडेवंत आसात, तांचो हुस्को धरून मागण्यांत तांकां धरूंक एक बरो गवंडी वावुरता. बरो गवंडी
मोनाचे पिडेंत असल्या बाबा भयणांचो हुस्को धुता. मोनाची पिडा जायते जाणांक आमचे बाबा भयण. गुडीक बरी नोकरी ना जावन, गुडीक कुटुंब तांचे फिस्कोटला देखून, गुडीक दुसरे वावराचो प्रेशर, जंय नोकरी करता थंय चड वावर, गुडीक दुसऱ्यांचे भायर रावप म्हणजे ऑस्ट्रसायझिंग, गुडीक दुसऱ्यांनी सुभेमाजा आलोची घाला देखून. असले साबार तरेची मोनाची पिडा आमकां येता. एक बरो गवंडी तांचे सोबें दोयेडाय दाखयता, तांचे सोबें तो मोवाड आनी बऱ्या उतरांनी तांकां पाचारून तुजी अशी हाडूंक वावुरता. सोबें बरो गवंडी हाचेवय राज आमी किरीत भाशेन नियाळ करता. आमकां याज्ञिकांक, आमकां मोठवाशांक, आमकां लौकिकांक बरे गवंडी जावंक तूं आपयताय. फाल्यांच्या दिसा किरीत भाशेन सगळ्या आमच्या याज्ञिक भावां खातीर आमी तुका दिनवासतांव दवरया. उदीक तांकां तुज्या काळजा सारकें कर. भोव करून आमचे फिरगोजेन वावुरतेले, आमच्या ह्या वाठारांत आसलेले सगळे आमचे पाद्री भाव, तांकां तूं राख आनी सांबाळ. तुज्या काळजा सारकें तांकां करचो. बरो गवंडी कसो आमी आमचो हुस्को सोम्या गरिबां सोबें दाखोवंक शिकयतो. आमकां कितलींच आमची भावा भयणां कुश्टवतात. एक दिसपोटो गिरास दिसाचो मेळूंक सायबा हांगा तुवें हात पांय मारून ती जोडून हाडटात. कितलींच आमची भावा भयणां आपल्या भुरग्यांक शिक्षण दिवंक आपूण त्याग, आपूण सॅक्रिफायस ती करतात. कितलीं आमची भावा भयणां आपल्या जिवितान आपल्याक उणें करून दुसऱ्यांक सायबा दिवंक ती वावुरतात. उदार मन, उदार काळीज, उदार देणी दिवंक एक बरो गवंडी आमकां शिकयता. Sumi moso gori kais maka unena. Sumi moso gori kais maka unena. Sumi moso kori
Urena. थोडं वेळ उभी राहूया, सोमयाक पळोवया तो आमकां कितें सांगता ते हे वेळार ताकाच पळोवन नियाळुया. Tomorrow we celebrate the feast of Saint John Mary Vianney, and it is also known as Pastor's Day. If we look into the life of Saint John Mary Vianney, he faced many problems, many troubles. The first parish
where he was sent to, a small town in France. The people over there did not respect God, they were not religious. But he kept praying, "Oh my God, grant me the conversion of my parish." The next day, there was one man who came for confession, and soon after, there were people who came not just from his parish only, but from all over the world. He had one simple saying which goes like this: "Here is a rule for everyday life. Do not do anything which you cannot offer to God. Do not do anything which you cannot offer to God." Let us reflect on this for a few moments. And ask ourselves, whenever we feel like doing something sinful, sometimes even something which we feel is right but is actually wrong, let us ask ourselves, is this something which I can offer to God? Will God be happy with this behavior of mine? At times like this, let us pray to God to show us the right way, to do the correct thing. Saint John Vianney, when praying, used to keep looking at Jesus, and he said, "I look at him and he looks back at me." Sometimes this is all we have to do whenever we pray. We simply need to gaze at Jesus and let Jesus look back at us. When we look into our own prayer lives, let us use these experiences of Saint John Vianney to find out how close we are to God. Do we stop and let God look back at us in love? Do we feel His presence washing over us? Sometimes we just need to rest and let God's love overcome us. Today, let us also pray for all the priests and members of the clergy all over the world, especially in our country, India, where the government has started anti-conversion laws and bills, have destroyed churches and even wrongfully jailed priests and nuns. Let us say a prayer for the persecuted church. O God of all the nations, the one God who is and was and always will be, in your providence you willed that your church be united to the suffering of your Son. Look with mercy on your servants who are persecuted for their faith in you. Grant them perseverance and courage to be worthy imitators of Christ. Bring your wisdom upon leaders of nations to work for peace among all peoples. May your Spirit open conversion for those who contradict your will, that we may live in harmony. Give us the grace to be united in truth and freedom, and to always seek your will in our lives. Amen.
मोगळा जेजू पवित्र साक्रामेंतान रावलेल्या जेजू हेज्या वेळार हांव तुज्या फुड्यान धांवून आयलां तुका नमस्कार करूंक जेजू तुका आर्गां दिवंक जेजू मोगळा जेजू फाल्यांच्या दिसा आमी परब पाडटले जॉन 5 वियानी ह्या सगळ्या घोवड्यां पासत आमच्या एक एक घोवड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांकां बेसांनी भर तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल आमचे विगोजेन फादर बॉलमॅक्स जायतो वावुरता आमकां बरो घोवडी तुवें फावो केला ह्या आमच्या घोवड्याचेर तुजो आशिर्वाद आनी बेसांनी भर सगळो ताजो वावर सुफोल सुकेश नको तेच भाशेन आमचो फादर पिटर जायतो वावुरता ताजेरी आनी ताज्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल एक एक याज्ञिकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल जायते आमचे याज्ञीक बरो वावर करून आयज ते ओस्कोत जाल्यात गांव गांवांनी एक एक फिगोजेन वचून आपल्याच्या शिरयांक बरो चोरव दिला मोगळा जेजू तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल एक याज्ञीक बेश्टोस वयसान सकयल पडना पूण एक एक कुटुंबांतलो याज्ञीक आमकां फावो जाता ह्या सगळ्या याज्ञिकांक तूं राख आनी सांबाळ जायते याज्ञीक वस्कोत जावन क्लोजी होमान एकसूरपण भोगतात ओस्कोत जाल्यात तांच्या जिवितांत तरे तरेची पिडा उप्रासल्या जेजू मोगळा जेजू तुजो पिकोणीचो हात लाय तूं बरो गवडी आपल्याच्या शिरयां पासत तूं जीव दिताय एक शिरी सांडली जाल्यार नव्यान नय तूं सोदूंक वेताय आनी ते शिरयेक खांदार मारून तूं हाडटाय आनी म्हणटाय म्हजी सांडलेली शिरी म्हाका मेवली म्हाका परबी दिया असल्यो जायत्यो शिडयो सांडलेल्यो आसात जेजू जायत्यो शिरयो वायट रस्त्यान गेल्यात जेजू तांकां जेजू परत येवचें कर जेजू तुजो अनुभव तांकां दी जेजू तुजो मोग तांकां दी जेजू मोगळा जेजू ह्या एक एक याज्ञिकाचेर तांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुज्या बेसांनी तांकां बोर जेजू तूं बरो गवडी आनी ह्या दिसांनी मोगळा जेजू जायते एक्सिडेंट जायत आसा
जायतीं भाव भयणां कश्टवतात हॉस्पिटलांनी. ओस जेजू हॉस्पिटलांनी तुजी पेकोवणी तांकां फावो कर जेजू. पेकोय तांचे एक एक गांव जेजू. जायतीं एक्सिडेंटान मोगळा जेजू भाव भयणां सोंपल्यांत. मोगळा जेजू कालच्या दिसा नावेलीच्या गांवांत एक ओस्तोरी सोंपलेली आनी तांची पाय माय दुबाय आसली आनी आपल्याचे सुणेच्या मन्नाक ती गोंयां आयिल्ली. नावेली पावच्याक मारेकार एक्सिडेंट घडलो. ऑन द स्पॉट ती सोरूच सोंपली. ती घरा पावंक ना. कसलें मरण जेजू. मोगळा जेजू आपल्याचे सुणेच्या मन्नाक येवंक तीच ह्या संवसारांत सोंपली जेजू. बोगस तिका तांकां जेजू आनी सर्गीचें सूख तांकांय फावो कर जेजू. जायते पाटी मोगळा जेजू हें ड्रायव्हिंग चलयता आसतना इतली स्पीड घालून सजमनान जेजू. बेगीन पावंक जाय सगल्यांकूच. ह्या सगळ्या वायटांतले विघ्नांतले तांकां निवार. तुजो आशिर्वाद घाल जेजू. आनी फाल्यांच्या दिसा आमी पांच वियानीची पाद्रीची आमी परब करतल्यांक. मोगळा जेजू आमच्या चिखलेच्या गांवांत एक तरी याज्ञीक फावो कर जेजू. आमच्या भुरग्यांक याज्ञीकपणान तांकां भितर काड जेजू. ना त्या गांवांनी याज्ञीक फावो कर जेजू. आमच्या तरणाट्यांक तुज्या मोगान बोल. जाणवाय तांकां दी. तुजो मोग तांकां दी आनी याज्ञीक आमकां जाय ते फावो कर म्हूण मागता बापा. आमेन. एक गवडी आपलें जिवीत सगळेंच तुका समर्पिता सुमी. एक गवडी क्युरिदास हाचे भाशेन उस्कोत सुम्या. पूण आपली अस्कोताय तुज्या पांया तळ्यार दवरता. एक गवडी तुजे भाशेन जावंक सोदता. उलयतना, वावुरतना, उठ्ठना आनी बसतना तुजे कुरपेन
दोर एकल्याक बोर सोम्या. 지수바신 아시모네 울르다나 와우다나 지수바신 아시모나 이스모치바다나 지수바신 사치야웨 디사 Kira kira Tatimu Mutachi Tachamonachi Satana Jesus Bashe Ashe Ave Uluitana Warutana Jesus Bashe Ashe Mona It's Moji Pratana God is Moshe Deur Koshem Moshe Deva Devakati Chinatushi Sopna Moshi Sangata Suyakati Jesus Hashem Ashe Yahweh Uluitana Warutana Jesus Bashem Ashemona It's Mochi Pratona Mocha Moka Jesus Bashem Mocha Deva Suchi Hawe Dusha Suchi Moshi Kushi Tushi Skushi Kuchetue Jesus Bashem Ashe Yahweh Uluitana Warutana Jesus Bashem Ashe Mona It's Moshi Atona. तुझें उतर सोम्या आमच्या पावलांक उजवाड. तुझ्या उतराच्या उजवाडान हो वेळ सारूंक आमकां तूं आदार दी. The Canaanite woman's faith. Jesus left that place and went away to the district of Tyre and Sidon. Just then a Canaanite woman from that region came out and started shouting, "Have mercy on me, Lord, Son of David. My daughter is tormented by a demon." But he did not answer her at all. And his disciples came and urged him, saying, "Send her away, for she keeps shouting after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But she came and knelt before him, saying, "Lord, help me." He answered, "It is not fair to take the children's food and throw it to the dogs." She said, "Yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table." Then Jesus answered her, "Woman, great is your faith. Let it be done for you as you wish." And her daughter was healed instantly. सांडलेल्या शिडयां खातीर म्हाका फाटयला. ह्यो स्टोरी जेसू लागीं मागता. जेसू आमी तुजे लागीं मागता. आमी सांडल्या
घोडयेक आमी तुज्या मेजार बसूंक फावो न्हय. आमचें जिवीत आमी नरकांत घालूंक मुखार सरल्या. उंड्याचे कुडके सुद्दां आमकां फावो न्हय सोडले. तूं आमकां तुज्या मेजार बसूंक सोदताय. हें भाग तूं आमकां दिवंक सोदताय. आमी घोडयेक आमचे दुसरोच वावर करून सोदता. तूं आमकां दिसपोटी आपयताय म्हज्या मोगांत रावात. कानाची ओस्तुरी तुजे लागीं मागता, पूण तूं तिका तिचो भावार्थ तपासूंक खर उतरांनी पाचारताय सो दिसताय. पूण दुसऱ्याची मनां तूं त्या वेळार उच्चारताय. ही आनी म्हजे लागीं मागता, ही आनी जेजूक डिस्टर्ब करता अशी दुसऱ्यांनी चिंतलां आसतलें. पूण कांय बरीं उतरां तिची. समिया मेजा वयले किसपूर पडटा ते सुद्दां सुणे खातात. उंड्याचे किसपूर फावो न्हय आसतना तूं आमकां बावतिस्मा वरवीं तुजे पूत दुवो करता. हें वरदान तूं आमकां दिताय. समिया कितले सुभागी आमी. आमकां तूं पुर्ते करताय. तुज्या मेजार बसूंक तुज्या उतरांतल्यान साक्रामेंता वरवीं आमकां तूं नितोड आनी निर्मळ करताय. भोव करून संदानाचो साक्रामेंत आमकां तूं दिताय. पवित्र मिसाचे भेटीन ह्या साक्रामेंतान तुजें मांस रगत तूं आमकां शेवूंक दिताय. कितल्योच वस्तू तूं बरो गवळी कसो आमचें सगळें करता. हाचे खातीर सगळें आमचें जिवीत सोम्या तुका आमी दिनवासूंक सोदता. आमी तें ओरपूंक सोदता. साश्टांगी तुका आमी सायबा हे वेळार तें भेटूंक सोदता. वी वॉन्ट टू सरेंडर टू यू. टू यू जीसस वी सरेंडर. ऑल टू जीसस वी सरेंडर. बिकॉज you are the master, you are the pastor, and you are the Lord. Take us, Lord. Accept our humble offering. Help us to understand. Help us to be with you. Help us, Lord, to know that you love us. And may we always remain united with you. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus
I surrender. Make me Savior, holy time. Let me feel thy Holy Spirit, truly know that thou art mine. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. सुदैव जाऊं देव, सुदैव जाऊं देवाचे बो पवित्र नाव, Sudajcie popójna, सुदैव जाऊं जेजू नीज देव आणि नीज मनीस, sudajcie nic Diewa, nic munis, सुदैव जाऊं जेजूचे नाव, sudajcie na, सुदैव जाऊं जेजूचे बो पवित्र काळीस, sudajcie popójt karis, सुदैव जाऊं जेजूचे बो मोडीक रगत, sudajcie bo umorit rogo, सुदैव जाऊं जेजू बो पवित्र आणि साक्रामेंतान आल्तारा वेल्या, sudajcie popójt sakramentan altar vele, सुदैव जाऊं देव आत्मो सांत बुजवंडार, sudajcie Devatma sant buzonda, सुदैव जाऊं देवाची माय बो बाग्यों तांकवार मारी, sudajcie Devachi mai bo bhagyata kwar mari, सुदैव जाऊं मारियेचो पवित्र आणि कोतावीन गोर संभो, sudajcie marche povitan kotavin gor sombo, सुदैव जाऊं मारियेचे अनुद्वोन कुडी आत्म्या सई स्वर्गावरण, sudajcie marche onuvat kudi atma sahit sargar varon, सुदैव जाऊं मारियेचे नाव ती आंकवार आणि माय, sudajcie marche nauti akwar animai, सुदैव जाऊं बाग्यों जुजे मारियेचो बो निर्मोळ पोती, sudajcie bhagwan suze maricho bo nirmal poti, सुदैव जाऊं देव ताच्या बोडव्या आणि भोगतांताय. sudajcie Dev tache podve ani bhaktat hai.